मायमगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. गोंयांत गाडयांक लागून बरे रस्ते आसात वय, बेतोड्या डांबरी रस्त्याच्या जाग्यार दिसता तांबडो रस्तो. कितलो तेंप लोकांनी काडचे पाशेस, बेजारल्यात बेतोडकार. बेकायदो कारवायाक आळाबंद हाडपा खातीर किरण पाणी अबकारी नवी इमारत पडल्या कुपत. पयशांची केल्यार नासाडी. लोकांच्या दोळ्याक पानां पुसपाचो चल्ला यत्न वय. मडगांवचे होलसेल फिश मार्केट अखेरेक जाता पुराय. 90% जाला काम. कांय दिसांनी मार्केट जातले पुराय. खुद्द अध्यक्षान दिली माहिती. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. जग सुदारला. जगा बरोबर भारत सुदारला आनी भारता बरोबर गोंय. गोंयांत इलेक्ट्रीक गाडयो लेगीत पावल्यात. पूण गोंयचे रस्ते पळयल्यार कांयच फायदो ना मॉडर्न गाडयांचो. बेतोड्या वाठारांत डांबरी रस्तो नाच. दिश्टी पडटा ते तांबडे रस्ते. तेवूय चंद्रार गेल्ल्याचो अणभव दिवपी. गाडयांचे पार्ट्स आनी मनशांची हाडां निखळपी. आतां 2 वर्सां जालीं आनी कितलो तेंप लोकांनी पाशेस काडपाचे. बेतोडेच्या रस्त्यांक म्हूर्त केन्ना? पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. ते बेतोड्या रोडाचेर आसात आनी तुमी पळयतात हो बेतोड्याचो रोड जो आसा हो सारको खराब जाल्लो आसा. खड्डे पडलेले आसा आनी लोकांक वचपाक भरपूर त्रास जाता. ताका लागून लोक मागतात की हे रस्त्याचेर आनी लोकांक सुविधा जावचो. हांगा इंडस्ट्री आसा, इंडस्ट्रीक लोक येता, बेतोड्या लोक वयतात, निरांका लोक वयतात. हो रोड जो आसा तो बिजी रोड आसा. तरी आसतना हो जो रोडाची जी परिस्थिती आहा ती खूब वायट आसा. आमी आतां सरपंचा कडेन डिस्कशन केल्लें आसा. सरपंच म्हणटा की हाज्या रोडाचें टेंडर जाल्लें आसा आनी काम बेगीन जातलें. पळय आतां केन्ना बेगीन काम जातलें. आनी आतां लोक मागतात की नवो मिनिस्टर जाल्लो आसा PWD ताका दाखोवन सोदता की हो जो रोड जो आसा तो खराब जाल्लो आसा आनी तांच्या लोकांची मागणी आसा की हो बेगीचो बेगीन रोड रिपेर करून दिवचे. इतलेच लोकांची मागणी आसा. बेतोडा रोड जो आसा पळय न्हू 4 रस्त्यां पंचायती पर्यंत खूब रोड सारको पिड्यार जाल्लो आसा आनी लोक हाजेर खूब हाडशीप हे करतात, म्हणजे खूब त्रास काडटात. हाज्या खातीर तुमी कितें केलें सद्याक? पयले सुवातेर म्हजें नांव मधुसूदन खांडेकरकर. भितर निरकलपडार पंचायत सरपंच तालुक्यातल्या जितलें काम जाता तितलें आमी काम करीत आसा. आमकां मंत्री जो आमचो आसा भाऊ सुभाष रुपये हेजे बरें सहकार मेळटा. मुख्यमंत्र्याचें बरें सहकार मेळटा. PWD आतां दिगंबर कामती कडेन माजी मंत्र्या कडेन मुख्यमंत्र्या कडेन PWD गेल्ली आसा तेजें आमकां सहकार मेळटलें. आनी हे रस्त्याचें जें आसा तें हल्लीच टेंडर जाल्लें आसा. जो ग्रामीण पंतप्रधान ग्रामीण सडक योजना अंतर्गत हो जातलो. 3 रस्ते जातले पंचायती कडल्यान नदुरगांव पर्यंत आनी हो जंक्शन टू दाबा आनी गणनाथ टू शिरोडा आनी हे दोनूय टेंडर जाल्ले आसा. जंक्शन टू दाबा ब्रिज हो जाल्लो आसा आनी गणनाथ इंग्लीश एक्सप्रेस टू शिरोडा आनी हो जो आसा तो रिटेंडरींग केल्ले आसा. आनी सराच्या म्हायती प्रमाणे आनी सर हितून लक्ष घालून बेगोबेग करतलो. टेंडर जाल्लो आसा. वर्कऑर्डर मेळ्ळी की म्हाका दिसता बेगीत बेगीन दिवाळे पयलीं सुरू जावपाक शकता. हांव बीन म्हाका मिनिस्टरा कडेन उलयतलो आनी बेगीत बेगीन जावपाक जाय. कांय वेळार मातशे लोकांक त्रास जाले ते आमकां खंत आमकांय भोगता. कित्याक पूण ते पर्याय नाशिल्लो. पावस आसले कारणान हांगसर डांबरीकरण करूंक शकना. जशें जशें पावस शक्य आसा तशें वेळोवेळ मिनिस्टरा कडेन फॉलोअप करून आमी हांगसर फोंडकोलां जी आसा ती सोलिंग करून काडलेलीं आसा. आनी आतां परत खड्डे पडले आसा. आतां परत पडले आसा तेय आमी सोलिंग करपाक लायतले आनी थोडे दिसांनी करतले. आनी झेडपेचेर कितें जाता झेडपेचेर घातलेलो पूण तो 1-3 वरां उरपाक जाय. तशें पावसा ते सतत पावस आसले कारणान ते उरले ना. पूण जी फोंडकोलां आसा ती आतां आमी काडटले आनी वरस तो बेगीन बेग करतले. हांव सरा कडेन उलयतलो आनी बेगीन बेगीन आमी करपाचो प्रयत्न करतले. तुमी PWD मिनिस्टर मेळटले? PWD मेळटले सरा मार्फत आनी CMाकूय मेळटले. हांव सरा सांगतलो की बेगीन बेगीन जावपाक जाय. आनी आमगे मिनिस्टर जो आसा सुभाष शिरोडकर तेजें काम करपाची शैलीच वेगळी आसा. कित्याक तेणें पयलीं कितें केलें हे तमाम जो आपलो शिरोडा मतदारसंघ आसा तो केबलींग जो 124 सुमार अशें ट्रान्सफर आसा ते सगळें केबलींग करून तेणें करून घेतलें. आनी 1-2 कितें केबल येवपाचें आसा म्हणटालो तो गॅसाचें आनी कितें तरी तें करून तें बेगीन बेगीन करून घेवचें अशें आमी तेजे कडेन उलयतलें आनी आमी करून घेतलें.
रास्ते का हमारा बहुत खराब हुआ है, लोग उधर गिर रहे हैं, रात में जाने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है सर। थोड़ा प्लीज़ है, हमारी से रिक्वेस्ट है, थोड़ा रास्ता बहुत खराब हुआ है सर, आप ठीक कर दीजिए सर, हमारा रिक्वेस्ट है आपसे। बहुत दिक्कत हो रहा है उधर जाने के लिए, रात में थोड़ा शुगर का लोग भी खाता है सारे का, गिरेंगे तो कुछ एक्सीडेंट भी होगा तो दिक्कत हो जाता है सर। थोड़ा हमारे से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा काम कर दीजिए रोड का। बेतोडेचो रस्तो फूल पिड्या जाल्लो आसा आनी व्हडले खड्डे पडलेले आसा, हाजेर कितें जावपा जाय? हो मागीरचो रस्तो परत पयलींच्यान डॅमेज जाल्लो आसा, चवथ सुद्दां लोकांनी त्या रस्त्यारूच केल्ली आसा, इतले खड्डे आसा, तातूंत मेन म्हणल्यार आतां डस्ट पॉल्युशन जालां, तेन्ना माती कितें पॅचअप केल्लें म्हणजे आतां माती वचून लोकांचे दोळ्यांनी वचपाक लागल्या। मेन म्हटल्यार लोकांचे स्कुटरी गाडयो ह्यो पेड्ड्यार जाता, ताका वेर एंड टॅराक मॅकॅनिकाक खर्च थोडो आसना, तेंचे सगळें हें वता, तेन्ना मागता जाता तितले बेगीन आमचो बाब दिगंबर कामत हो PWD मिनिस्टर जाल्लो आसा न्यू, पण तांच्या कार्यकाळांत हें जावचें अशी मागणी आसा, जाता तितले बेगीन एक अर्जंट हाजेर बेसाचेर जावं जाय, कित्याक थंय आमचे युवक जे आसा जाता तितले फॅक्टरीनी कामां वता आनी पयलींच पगार तांकां कमी आसा, तातूंत हें जर डेली गाडये मोडत जाल्यार आनी तांकां हें जातलें, त्या कारणान हांव मागता बाब दिगंबर कडेन की जाता तितले बेगीन हो रस्तो हॉटमिक्स करून दिवचो कायमचो सामको। गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, समरिता खणगांवकर आणि अरुण नाईक। अरे कितें रे तुमचे म्हापशां, कांयच सुधारणा ना मरे, अशें लोकां कडल्यान टिपण्यो येवपाक लागल्यात। म्हापसा मार्केटांत समस्यांचो रेवाडो पातळा आनी नगरपालिका फक्त सोपो कर घेवपाक व्यस्त आसा काय कितें? एके वटेन बिल्डिंगेचे कोपचे पडटात जाल्यार दुसरे वटेन कोयराच्यो राशी आनी घाणीचे साम्राज्याचो लोकांक त्रास जावपाक लागला। केन्ना पडटले सगळे प्रश्न जाग्यार? केन्ना म्हापशेची जातली उदरगत? म्हापशेकार वाट पळोवन थकले। म्हापसा मार्केट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मार्केट। खूबशे लोक हांगा शॉपिंग करपाक येता, पूण आयज आमी पळयशात ह्या मार्केटाची परिस्थिती जाल्यार ती एकदम वायट आसा। पोर्तुगीज काळासावन आशिल्ले हे मार्केट अजून मेरेन तशेंच आसा, अजून ह्या मार्केटाची सुधारणा जाल्ली ना। हांगा आमी पळयशात जाल्यार खंय तरी हे मार्केट जे आसा कोसळपाच्या मार्गार आसा, हांगासरले जे रुफींग आसा हांगासरल्यान सरयो दिश्टी पडटा। सो खंय तरी हे मार्केट जे आसा रिनोवेट जावपाची अत्यंत गरज आसा। सरकारान खंय तरी आयज हेचेर लक्ष दिवन जे म्हापशेचे ओल्डेस्ट मार्केट आसा आनी फामाद अशें मार्केट आसा हे खंय तरी आयज रिनोवेट करपाक घेवपाची गरज आसा। म्हापसा बाजारपेठ संपूर्ण गोंयांतूच न्हू तर बाकीच्या राज्यांत महाराष्ट्र म्हण कर्नाटका ही फेमस मार्केट आणि हे पोर्तुगीज कालीन मार्केट, पण आज जवळजवळ 60-65 वर्सां जाली गोंय स्वतंत्र जावन आनी तेच्या पयलींचें तें मार्केट म्हणल्यार आयज इतकी वर्सां जावन सुद्दां मार्केट अजून पासून इतक्या वर्सांनी रिनोवेशन जावना। फक्त नगरपालिका हाऊस टॅक्स घेता आनी रेंट घेता आनी तांकां ज्या पद्दतीन ह्या आमच्या वेपारी बंधूक सर्वीस दिवंक जाय ती सर्वीस आज पर्यंत तांकां दिवंक ना। अनेकाची लोकां स्वताच्या पयशान तेंच्यांनी रिनोवेट केल्या, लोकांची दुकानां लिकेज जाता आनी वेपार तांचो पिड्ड्यार जाता। ह्या परिस्थितीन अजूनय ते बाबडे धंदो करता आनी आयज नगरपालिका तांकां जणू काय ते क्रिमिनल आसले भशेन तांकां वागणूक मेळटा। आयज ते म्हापसा नगरपालिके बाजारपेठीन ते ह्या गोंयच्या आर्थीक वेवस्थेक हातभार लायता, पण तरी आसतना तांकां जी ट्रिटमेंट मेळटा पळय ती ट्रिटमेंट जर पळयत जाल्यार तांकां वागणूक बरी ना। प्रत्येक टायमाक तांकां हॅरेसमेंट केलो वयता आनी आयज तांकां ते नवीन एमेंडमेंट जे जाला त्या पद्दतीन सुद्दां तांकां एक हॅरेसमेंट डायरेक्शन तांकां दिलेलें आहा, तुमी एरियर्स भरा नाल्यार तुमचे लीज एग्रीमेंट आमी रिन्यू करचे ना आनी तुमचे शॉपां ताब्यात घेतली। ही जणू काय इनडायरेक्टली तांकां धमकी। म्हाका आयज वेपारी इतकी वर्सां बाबडे ते प्रामाणीकपणे हांगा धंदो करता, आयज धंद्याचे तांकां सवलत दिवची सांडून तांकां वयल्यान धमकी दिता, म्हणजे ही खंयचो न्याय?
आणि आयज इतकी वर्सां ते प्रामाणीक उगी रावन ते काम करतात. त्यांची दुकानां जर पळयत खरी म्हटल्यार दुकानां तेंच्या सोडून वचपाची परिस्थिती आहा. ही परिस्थिती नासतना सुद्धा ते दुकानां आपूण स्वता पयसो खर्च करून ते रिनोव्हेशन करता. थोड्यांची दुकानां गळटा, थोड्यांची भिंती क्रॅक पडल्या. अशा परिस्थितीन आयज जवळजवळ 65 ते 66 वर्सां जाली. नगरपालिका फक्त त्यांच्या कडून टॅक्स येता, त्यांना सर्व्हिस कांयच दिना. ह्या पार्श्वभूमीचेर सगळे खरं म्हटल्यार सगळे व्यापारी बंधू भगिनी एकत्र येवपाची गरज आसा. आणि आयज खरें म्हटल्यार तांकां कोण न्याय दिणारे आमदाराची परिस्थिती आयज उत्सव चालू आसा आणि आमदार आमचो भायल्या देशांत भोवपाक गेला. ही परिस्थिती आहा. म्हणजे तांकां पळयणारो कोण ना, आमदारूय तांकां पळयना, कावन्सिलूय तांकां पळयना आणि दर वर्सा फक्त मतां मागपाक ते येता. ही परिस्थिती आसा. तेन्ना म्हाजी मुख्यमंत्र्या कडेन विनंती आसा की म्हापसा बाजारपेठीचो हे जे धंदो करतात तांकां एक सहानुभूतीपूर्वक त्यांचो विचार करपाची गरज आसा. कित्याक पोर्तुगीज काळात प्लॅनिंग जे केल्ले ते बरें आशिल्ले, पूण मार्केटाची आज परिस्थिती पळयत जाल्यार अक्षरशः मार्केटान वचपाक भंय अशी परिस्थिती आहा. हांगा पळय ही गार्बेज आमी प्रत्येक फावट जेन्ना सांगता दुसऱ्या दीस ते काडटा. म्हणजे प्रत्येक फावट आमीच सांगचें पडटा. म्हणजे तुम्ही रिपोर्टरांनीच रिपोर्ट करतकच हे काडटले नाल्यार न्हिदिल्ले आसता. अरे पळय आज सुद्धा पळय कशें गार्बेज आनी ती गार्बेज डंप केल्ली आसता ती काडप जायना. आतां एक ट्रक भरून व्हेला ताणी, पूण हांचे कडेन ट्रक कितले होय प्रश्न आसा की एका ट्रकान घालता व्हरता, बाकीची गार्बेज मागीर 4-4 दीस उरता आनी कुसून वास मारता, घाणी मारता सारक्यो. अशी परिस्थिती आसा. आज म्हापसा भर ह्या मार्केट आनी म्हापशाच्या म्हणजे मार्केटाच्या भायरूय पळयत जाल्यार सगळे कडेन गार्बेज आसता. म्हापसा मातशे मार्केटान भोवशा सगळे कडेन दुर्गंधी आसा. आणि स्पेशली भितर होता एक जी बिल्डींग आसा हाज्या फाटली म्हणजे भाजी मार्केटाच्या फाटली जी बिल्डींग आसा थंय आमी एकदां हांवें ताजेर बायट दिल्ली आसा ती थंय वयल्यान कुडक्या पडटा आणि ते येता वता जो आसा ताच्या तकलेर केन्नाय ते कॉन्क्रिटाचो पीस पडूंक शकता. अरे ती कितें बिल्डींग जाल्या हालींच बांदिल्ली मरे चड ताका तेंप जावना. पोर्तुगीजान बांदिल्ल्या बिल्डिंगेचो अजून कुडको पडना पूण हांणी बांदिल्ल्या बिल्डिंगेचो 10-12 वर्सांनी कुडके पडटा. मार्केट हे जे म्हापशेचे आसा ते एका काळार अशें आशिल्लें की वैभवशाली मार्केट आशिल्लें. अख्खे गोंयचे लोक मार्केटिंगाक म्हापशा येताले आनी अजुनूय येता. अजुनूय म्हापशा ती आसा एक आमी म्हणटा ती ब्रँड म्हापसा इज द मार्केटिंग ब्रँड ऑफ गोवा. पूण आज जर पळयत जाल्यार म्हापशा मार्केटाची दुर्दशा जाल्या. कारण लोक जे येवन वता ते आमकांच म्हणटा कितले अरे कितें रे तुमच्या म्हापशा ते कितें रे कांयच सुदारणा ना मरे अशें आयकुचें पडटा आमकां म्हापशेकारांक. पूण हे सगळे कर्म जे म्युनिसिपालिटी करता म्युनिसिपालिटी मात्तूय लक्ष दिना म्हापशा. फक्त तांचें काम इतलेंच उरलां की सोपो घ्या आनी बसा. म्हापशान आमी जर पळयत जाल्यार म्हापशा मार्केटाची अक्षरशः वाट लागिल्ली आसा. आनी एक विशय म्हणटा तो सीसीटीव्ही कॅमेराचो. जे सीसीटीव्ही कॅमेरा सुद्धा म्हापशान बसोवपाचे आशिल्ले अजून खंयच बसयल्ले ना. मार्केटान बसयल्ले ना. हांगा चोरयो वाडत चल्ल्या. मदीं थोडे आमी म्हापशान पळयलें की एका ज्वेलराचो खून सुद्धा जाल्लो. ती सुद्धा केस खंय पावल्या ती सांगची पुलिसांनी. कित्याक म्हाका याद आसा अजूनय ताजे अजून मेरेन जे खून करून गेल्ले ते अजून खुनी सापडूंक ना. अशी म्हापशान परिस्थिती आसा. आनी हांगाचे ज्वेलर्स आसा म्हापशान दे आर ऑल्सो नॉट देअर बिझनेस इज नॉट सेफ. हे तांकां स्वताकूय खबर आसा. मदीं तांणी पुलीस एक बूथ बसयल्लो पूण केन्ना केन्ना पुलीस थंय बशिल्ले आसता पूण सीसीटीव्ही कॅमेरा चलना. आनी सीसीटीव्ही कॅमेरे खंयच घाल्ले ना कित्याक पुलिसाची शॉर्टेज आसा असो स्वता होम मिनिस्टर म्हणटा. सो अशें जेन्ना काळ आसता जेन्ना चवथ आसता किंवा उत्सव आसता किंवा कोण हांचे VVIP जाता तेन्ना बंदोबस्ताक सगळे पुलीस थंय हालयता. ताजो फायदो घेवन फाल्यां चोरयो आनी मर्डर जावंक शकता डाको पडोवंक शकता. म्हणून ताज्या खातीर सीसीटीव्ही कॅमेरा इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी आज आमी 1947 ना. आज सगळी टेक्नॉलॉजी आसा. आज आमी 21व्या शतकान आसा. हांगा सगळी टेक्नॉलॉजी आसा आनी तरी आसतना अजून सीसीटीव्ही कॅमेरा म्हापशा सारख्या शहरान बसना ही सारखी दुर्दैवाची गजाल. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी अरुण नायक. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. बेकायदो कारवायांक आळाबंद हाडपा खातीर 2 वर्सां पयलीं उक्तावण केल्ली किरणपाणी अबकरी नवी इमारत तशाच्या तशीच पडून आसा. पयशांची नासाडी केल्या म्हणपाक अतिताय जावची ना. हाचेर कसलीच कारवाय जावंक ना. इमारती भोंवतणी कसलेच अधिकारी वा कर्मचारी दिसनात. पळयात संदीप कामोलकाराचो रिपोर्ट. किरणपाणी केरी हांगासर जी बिल्डिंग आसा म्हाज्या फाटल्यान तुमकां दिसता ती चेकपोस्ट आसा हो. आनी हो एक्सायजाचो चेकपोस्ट आसा.
तुम्ही पळयता ही बिल्डींग बांदल्या आणि तशी आसा बिल्डींग. ह्या बिल्डिंगेन म्हाका दिसता भितर कोण गेल्लो म्हाका दिसता कोणाकच याद नासतली. म्हाका दिसता इनॉग्रेशन केलें आनी ही बिल्डींग बंद आसा. फाटली 2-3 वर्सां जाली ही बिल्डींग बांदल्या, बरी वेल इक्विप बांदलेली आसा. भितर सगळे खुर्च्यो बी सगळे हाडलेले आसा, नवे आसा, सगळे मटेरियल नवे आसा, बिल्डींग नवी आसा. आणि हो इतलो खर्च वायफळ खर्च सरकाराचो केल्लो आसा, पण ह्या बिल्डिंगेन एक्सायज डिपार्टमेंटाचो एकय मनीस ना, नाजाल्यार कोणूच ना, भायर लॉक आसा. आता गव्हर्नमेंटाची प्रॉपर्टी समजू शकता आमी, पण ती कित्या खातीर बांदल्या, हाची गरज आसलेली काय? सरकारान पेडण्यां किरणपाणी चेकपोस्ट बांदला, थंय तांची नवी इमारतय बांदल्या. 2 वर्सां पुराय जाली तरी लेगीत कोण मूस सुद्धा थंय नासता. पैशांची नासाडी करून लोकांच्या दोळ्यांक पानां पुसपाचें काम चल्लां वय, लोकांक प्रस्न पडला. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर. मडगावचे होलसेल फिश मार्केट अखेरेक पुराय जावपाच्या वाटेर आसा. 90% काम पुराय जाला खंय. कांय दिसांनी 100% पुराय जावन वावुरपाक तयार जातले. होलसेल फिश मार्केटाचो अध्यक्ष कृष्णा साळकरान सांगले. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात ते मडगांवचे होलसेल फिश मार्केट जे आसा, ह्या फिश मार्केटां आसात आनी तुमी जाणा आसतले की हे फिश मार्केटाचें काम सद्याक 90% जे काम आसा हे जाले कडेन आसा. 10% जे काम आसा एक ड्रेनेजीचें आनी दुसरें लायटीचें, हें आनी थोड्या दिसांनी काम काबार जातलें. आनीक काबार जातकीर हेजें लोक वाट पळयताले इनॉग्रेशन केन्ना जातलें तो टायम सद्या आज आयिल्ले कडेन आसा. आनी हेजें इनॉग्रेशन जें आसा हें ह्या म्हयन्याच्या 20 तारखेर जावपाचें आसा. हे सद्याक ह्या मार्केटाचो चेअरमॅन जो आसा दाजी साळकर हेणी सांगले कडेन आसा. आतां हे येदोळे मार्केट बांदला, आतां हेचे मेंटेनन्स कोण करतो तें पळोवचें पडटलें. काय पयलींच्या सारकीच घाण आनीक सगळें उदक हांगाच उरतलें, हांगा ते भशेन उदका वचपाची वाट आसा काय ना, ते भशेन हांगा ट्रिटमेंट प्लांट केले कडेन आसा काय ना हें पळोवचें पडटलें. कित्याक हेचे पयलीं मार्केट जें आसलें हें सामकें हळशीक आसलें, तांकां हांगा लोकांक येवपा मेळना आसलें. पूण आज हे मार्केट कितें तरी बरें केले कडेन आसा. मार्केट म्हाका दिसता लास्ट विकूच आमी इनॉग्रेट करपा आशिल्लें. एसेंब्ली पयलीं ते 15 दीस आमचे एसेंब्लीन गेले. सो आफ्टर दॅट वी नोटीस दॅट इलेक्ट्रिकल एक पोल आशिल्लो वीच वॉज इन द मदी वेदरी हें जाल्लो. सो वी हॅव टोल्ड देम टू रिमूव इट. म्हाका दिसता बाय मंडे ट्युजडे दॅट पोल वील बी रिमूव. थंय गटर आसा वेर एक्सेस वॉटर बी आसता पळय. कारण होलसेल मार्केटान उदक खूब वता, घाण उदक वता नुस्त्याचें. सो ते वचपा खातीर एक ड्रेन आशिल्ली दॅट वॉज इनकम्प्लीट. सो हे 2 इश्यूज आशिल्ले. ताच्या पयलीं इलेक्ट्रिकलूय थंय शॉक येवपाचे चान्सीस आशिल्ले, पूण ते आमी तांकां चॅक करपाक लायिल्ले.
So that is also sorted out. This by Monday, Tuesday it will be sorted out. And by today only we have finalized the inauguration. So mostly on 20th September it will be inaugurated. Contract दिवपा पळयता थंय टॉयलेट आसा तो टॉयलेट आमी सुलभ शौचालयाक दिला. So they will be maintaining it. आणि बाकीच्यो गोष्टी ज्यो क्लिनलीनेस आसा वी आर ट्रायंग टू रोप इन वन एजन्सी फक्त तांणी क्लिनलीनेस दवरप. कित्याक आज आमी पळयता की सगळ्या कडेन इवन तुमी जीएमसीन वचात नाजाल्यार खंय वचात एक मेंटेनन्स आनी क्लिनलीनेस दवरपा खातीरूच एक एजन्सी अपॉयंट केल्ली आसा आनी त्या खातीर आमकां ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज ज्यो आसात त्यो क्लीन दिसता. सो आमी बी एक एजन्सी रोप इन करून ते क्लिनलीनेस दवरपाक ना ताजी रोखडीच घाण जायत म्हणून भिरांत आसता. सो ते आमी जाता तितले बेगीन सुलभ शौचालयाचे सुलभ करतले आनी दीस एजन्सी वील बी केप्ट फॉर क्लिनिंग कॅन्टीन फॅसिलिटीज आसतल्यो आनी सद्या तरी आमी कांय थंय फॅसिलिटीज अश्यो दवरूना बिकॉज दॅट मार्केट इज फ्रॉम रातचो 8 ते सकाळी फुडें 10 पर्यंत ताच्या मागीर कोण नासता मीन्स 9 o'clock हें सो ताच्या मागीर थंय कांय हें नासता इट इज एम्प्टी. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. फुडल्या सप्तकांत हलको पावस पडटलो. मळबांत कुपां दाटतली. घोग्यांनी पावस पडपाची शिटकावणी हवामान विभागान दिवंक ना. फुडले 5 दीस कांय सुवातांनी पावसाची शिरशिरी पळोवपाक मेळटली. वत पावसाचो खेळ चालू आसतलो. उष्ण तापमानाचो अदमास आसा. आयतारचे चडावत आनी उणें तापमान 31 ते 25 डिग्री मजगती आसतले. नुस्तेमारी करप्यांक शिटकावणी दिवंक ना. फुडल्या सप्तकात हलको पावस, मळबात दाटतली कुपां. घोग्यांनी पावस पडपाची शिटकावणी ना. उष्ण तापमानाचो अदमास. आयतारचे तापमान 31 ते 25 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमाऱ्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.